आता लोकायुक्त येतकरी सगळ्यो केसीस काढून लोकायुक्ताक दितलो म्हणून पर्रीकरान सांगला. ताका समवन मे गो इन टू जेल. यू हॅव अ हिस्ट्री ऑफ गोईंग इन टू जेल. NSA लावन तुका भितर घातिल्लो. पॉलिटिकांत एक फावटी म्हाका पॉलिटिकली रावी चीफ मिनिस्टर आसतना लुईजीन मिनिस्टर आसतना एक पाटी उडयली न्हू म्हाका. 1.5 म्हयनो हांव रायलो न्हू जेलींतून. हांव 1.5 म्हयनो हांव जेलीन रायलो. तेन्ना हांवें जेली परिस्थिती चयली. जेली रावपाचें ना तें म्हणजे सारकें एक पाटी सोरप धांवता आनी कोण धांवता. सो हांव सदांच देवाको मागतालो सायबा म्हाका केन्ना पॉलिटिशन कर आनी म्हज्या हातीन तरी केन्ना तरी एक हें पळय तूं पावर पळय तूं हांव खरें ती न्यू जेल बांदतो म्हूण. आनी सांगपा म्हळ्यार देवान म्हाका पावर दिलो आनी हांवें थिंगा आतां न्यू जेल बांदलेली आहा. हालीं परत पॉलिटिकली भितर जेली गेले रावपाक कितें जाता जेली वचून. प्रॉब्लेम काय ना ते पॉलिटिशन सगळे जेली रावता जेली येता. कोण पळया जेली भितर दिसता ते पॉलिटिक्सांक येवप न्हू. जेल्लीक कोण आना हजारी घालना रे. आना हजारीन कितें चलें जेली रायलो ना चोरी नासतना गेलो तो. हांव सांगता कितें तुका कोण आम कितें केलें आम काय आमचे वचत येता मागीर तुका जस्टीस हाडूं कोर्टांतल्यान आमी इनोसंट म्हूण जाले पूण आमी जेल भोगली. तें कितें आसता आतां हांव सिम्यान आसतना सिम्यान तारोटी आसतना हांव पयलीं तारोटी म्हाका दाखोवचे तुमी एक म्हणजे केन्ना पुलिशी कंप्लेन नाका म्हणून. पूण जेन्ना हांव कोंकणी एज्युकेशना पळोवन म्हाका राकोस पासून म्हणलो राकोस केलो म्हाका. आनी हांव एक पाटी जेन्ना नॉर्था हाडीन गेलो एक मिटींग घेवपाक जेन्ना हांवें तेन्ना GDP पार्टी केली हांवें आनी तेन्ना हांव पळय नॉर्था हाडीन गेलो 2-3 हजार बायलो सारक्यो रेडी थिंगा. अरे हांव म्हणलें हितून बायलो कितें म्हाका हांव काय ते राकोस कोण काय पळोवपाक येता थिंगा समजला न्हू. सो आतां म्हाका हें भुरग्यांक वता चॅचेले कितें तो राकोस बरो म्हण दिसलो तो वळखता आनी कोण पळय कंट्रोवर्सी करपाक तो कोताच. ते कितें आसता जेलसी म्हूण आसता मनशाक जेलसी आसता जेलसी म्हूण दिसता तो कंट्रोवर्सी करपाक ती कोताच. विजयाच्या गोंयकार मुवमेंटाक तुजो सपोर्ट आसा. चोय विजयाक हे गोंयकार केला हांवें विजया गोंयकार पार्टी म्हणून सपोर्ट केलो ना. म्हगेले जे पळय लोक पण गेला थिंगा विजय कोजा झगडला न्हू एअरपोर्टा लागून न्हू. तुका सांगपा म्हणल्यार हे एअरपोर्टाची स्टार्टिंगाक हिस्ट्री काडपी म्हणटा चर्चिल आलेमांवूच दुसरो कोण न्हू. चर्चिल आलेमांवान जेन्ना हांव 2 टायम मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हाका खबर मेळ्ळे प्रमाणे आमचे पार्टीचे मनशान लुईजीन फालेर म्हूण ताणें चीफ मिनिस्टर आहा तेन्ना राणे पळय चीफ मिनिस्टर आहा तेन्ना एक दुसरे कोणी अल्टरनेटीव व्हडलो एअरपोर्ट जाय म्हूण हें काडलें. सो 3 जागे दाखयले एक किटला एक पोंदा आनी एक मोपा. आनी एक पोंदा दाखयलो तो फिजिकली फिटनेस ना म्हणून हें केलो एक किटला आनी एक मोपा. आतां मोपा जाग कितें आहा 5 किलोमिटरांचेर महाराष्ट्रा. कितला जाग कितें आहा मिडल ऑफ द गोवा. कितला पास करपा तो लुईजीन फालेरान 2009 लेटर धाडली की मोपा एअरपोर्ट जावपा जाय. त्या शाळेंतल्यान सायडीन येयलो सायडीन लेटर धाडली 2010 मोपा एअरपोर्ट बेगीन कर. जेन्ना हांव मेंबर ऑफ पार्लमेंट जालो हांवें ऑब्जेक्ट केलें हांवें पार्लमेंटांत उलयलो हावजांत उलयलो आमकां एअरपोर्ट हो जायो. ह्या एअरपोर्टाचेर आज आखो कोस्टल बेल्ट जी येता कालांगूटसून ते मुखार आरांबोलसून ते आज हे एअरपोर्टाचेर जे धाकल्या हे एअरपोर्टाचेर इतलो ट्युरिस्ट येता आनी हो एअरपोर्टाचेर आज हो कोस्टल बेल्ट जी येता. सो हांवें सांगलें अशें जावपा जायना आनी हांवें तेन्ना म्हाका म्हजे पार्टी प्रेजिडेंटीन सोनिया गांधीन आनी मनमोहन सिंगान 500 crore सँक्शन केले की हो एअरपोर्ट वाडोवपाक. 11 ब्रिज सँक्शन केले 11 एरो ब्रिज. सो ती कितें केलें तें मागीर कोण 350 कोटी केल्यार 4 एरो ब्रिज जाल्यो. द प्रॉब्लेम कितें आसता हांव डिफेन्स मिनिस्ट्री कमिटींत हांव वायस चेअरमन आसलो. म्हाका वायस चेअरमन केल्लो. त्या टायमाचेर पळय हांवें डिफेन्साच्यो फायल पळयले पळय फूंयच आखे इंडिये फूंय पण मिलिटरी आहा आनी डिफेन्स आहा द मोस्टली सगल्यो कमर्शियल म्हणजे सगल्यो सिविलागे प्रॉपर्टी ती. आतां आमी होच एअरपोर्ट हांवें पळयले त्या प्रमाणे हो एअरपोर्ट सिवील आसलो. पुर्तुगेज पळयता तेन्ना थिंगा बॉम्ब दवरलो. पुर्तुगेजाक तेन्ना बॉम्ब फोडपाक मेळना आनी तो बॉम्ब काडपाक जायना म्हूण तेन्ना नेवी आपूण आली काडपाक. आनी नेवी पळय आपूण हाडली तेन्ना आमी ल्हान
नेवी पळय आपण आली तेन्ना नेवीन नेवी केअर टेकर दिले एअरपोर्टाची मागीर तूं लोक ते येयले सगळे येयले ते हिंगा काज जाले लग्न जाले मागीर तेमी ती एक वार करत रावले जमीन आयक एक वार करत रावले आतां सद्या कोण मोवीन उलयता कोण तुगेलो सादीन उलयता कोण लुजीन उलयता कोण आनी कोण उलयता कोण पारीकार उलयता कोण आनी कोण उलयता कोण हें उलयता म्हज्यान एकूच सांगपा जाता आनी हांव आजी सांगतलो आनी फाल्यां सांगतलो गोंया 2 एअरपोर्ट वायबिलिटी ना 2 एअरपोर्ट जावपाक शकना कित्याक ह्या आदी हिंगा आमचे हैदराबाद MP ते सांगताले तुमी बिनाकाय 2 एअरपोर्ट चालू करतले बेंगलोराक MP सुद्दां सांगतालो 2 एअरपोर्ट चालू करतले हैदराबादूय बंद जालो आनी तोवूय बंद जालो हिंगा बेंगलोर दुसरो एअरपोर्ट बंद जालो आतां प्रॉब्लेम हैदराबाद केदें बेंगलोर केदें आनी गोंय केदें आतां गोंया हो एअरपोर्ट पळय आहा तो सद्याक नेवी कोडे आहा आमकोय ना तुकोय ना सरकाराको ना नेवी कोडे आहा आतां तेमी कित्याक दवरला एअरपोर्टात आमकां स्लॉट कित्याक दिले प्लेन दिवपाक स्लॉट दिले जावं आमगेले जावं टुरिजम जावं हें आतां अमके टायमाचेर ते स्लॉट दिता आमकां देवय हाल्यार तूं दुसरो जे दिसा एअरपोर्ट कोता त्या दिसाक ते सांगतले तुमी चला तुमकां एअरपोर्टार पण तांणी दोनूय एअरपोर्ट रिटर्न करपाचें उतर दिलां सीएमान उतर दिलां सीएम कोण उतर दिवपाक हांव कोण उतर दिवपाक इवन सिव्हील मिनिस्टराच्यान दिवपाक जायना सिव्हील मिनिस्टर हांव मिनिस्टर तो सीएम आमी अल्टरनेट चेंज जावपाचे डिपार्टमेंट सिव्हील मिनिस्ट्री डिपार्टमेंटाक ती लेटर जाय आनी तेमी तरी लेटर दिली न्हू ती एक लेटर कित्याक एक तूं केन्ना हाल्यां कोर्टान वचपाचें आसा तो सिव्हील मिनिस्ट्रीची लेटर आहा डिपार्टमेंटाची मिनिस्टर गेल्यार कोणाचें वचपाक मेळपाना म्हाजो क्वेश्चन आशिल्लो की विजय जो आतां गोंयकार मुवमेंट करता पळय तेका तुजो सपोर्ट आसा फॉर ऑल द इश्यूज एका ना एअरपोर्टा लागून मुगे सपोर्ट सुद्दां फक्त एअरपोर्ट स्पेशल स्टेटस इश्यू घेतला तेणें खूब वेगवेगळे ना मुगे हिसपान स्पेशल स्टेटस पळय म्हणटा तो आमकां गोंयांक केन्ना मेळपाचो ना सो तुजो सपोर्ट ना विजयाचे इश्यू म्हाका हांव सांगता मेळपाचो ना ते बॉब करपाक कित्याक बॉब करप ती मेळना तें बॉब करून फायदो कित्याक ते तरी मेळ्ळें ते तो नेहरू बी आसतना तेन्ना तरी बाय दादा मेळटालें तें आतां मेळपाक डिफिकल्ट तें ओके एक मेजर क्वेश्चन लोकसभा इलेक्शन्स येता आतां तूं कॉन्टेस्ट करपाक उमेदी आसा हांवें पार्टीचे प्रेसिडेंटीकूय सांगलां पार्टी प्रायम मिनिस्टर सांगलां म्हाका इंट्रस्ट आहा पार्टीन तरी तिकेट दिली हांव बसतलो टिकेट दिना जाल्यार हाल्यां दीस कोण चोयला पयलें आमगे कितें प्लॅन इलेक्शना बी प्लॅन पयलीं करप सारकें ना न्हू कित्याक हांव गोड्या बलाक आसत बलाक ना जाल्यार बुगड्या बसोच ना तूं एवॉयड करता आन्सर ना ना हांव कितें करता हांव सांगता तिकेट हांवें मागल्या म्हाका हें आहा कॉन्फिडन्स आहा म्हाका तिकेट मेळटलीच म्हणून आनी तिकेट मेळना जाल्यार मागीर मुखार दिवचें काँग्रेसीकूच सपोर्ट करतलो सारको फूल काँग्रेस जर टिकेट मेळना जाल्यार सुद्दां हांव फूल काँग्रेस सांगलें तुका काँग्रेसान हांव काँग्रेस म्हणून हें करता सारको काँग्रेस ओके हांव विजय म्हणून जो फॅक्टरी आमचो विजय सरदेसाय फॅक्टरी आसा पळय न्ही तो लोकसभा इलेक्शनाक कितलो हार्मफूल जावपाक शकता काँग्रेसीक हांव सांगूंक शकना न्हू लोक न्हू तो तुका सांग बरें लोकांगे मन लोक जाणा न्हू लोकांगे मन लोक जाणा तूं चोय इलेक्शन टायमाचेर फॅमिली म्हण हाडली न्हू आतां एक आतां तुका सुद्दां म्हाका फॅमिली लागली मुगे एकलें चेडूं मुगे भाव सेपरेट आहा मुगे भावागे चेडो काँग्रेसीक बसना तेंचूय बसलो आमकां फॅमिली लागली आतां फॅमिली राणी चेडो बसलो फॅमिली हाडना बाबूशाह बायल बसली फॅमिली हाडना दावलीकार बाबू बसलो फॅमिली हाडना आमकां फॅमिली लागलेच म्हण तूं हांव जाणा तें कोणें कितें केलां पयलो आवाज केलो दिगांबरान आवाज करून लायलो पुलिसींक आमी पडाय म्हणून हांव जाणा दिगांबरान पळय कितें केलां दिगांबर कितें आहा तो म्हणटलो पब्लीकली आमकां सुडल म्हणून देवा बरें सुणना तो देवा बरें सुणपाना आमगेले पार्टी तर देवयल्या आगे पार्टी तर काबार केल्या एक दिगांबरान काबार केल्या सो क्लियर लोकसभा इलेक्शनाकूय तोच फॅक्टर परत येतलो म्हणटा तें मागीर पळया न्हू लोकांना लोक चिंतलो न्हू कितें करपाचें लोकांक एक पाट कितें जालें लोकांक एक पाट दिसलें बाबा नवो गोवोरमेंट हाडया बरो गोड्यान बरो जाल्यार ते दिल्ले ते पूण इलेक्शनाची तुजी तयारी दिसता लोक तूं वचून पब्लीक मिटिंग्स एड्रेस चालू केल्या लोकांक मेळपाक चालू केला हांव कोतां चालू कितें आसता हाल म्हाका टिकेट दिली म्हणून म्हाका लोक मेळपा नाका हांवें कॉमेंट्स केलें हांव पयर खुर्चेर गेला हांव वयता भोंवता हांव लोकांक मेळपाक चालू लोकांक मेळटा टिकेट ना मेळूं बट काँग्रेसी लोक सुद्दां कोण न्हू चोय जेन्ना म्हाका घरांत जागो हांव हे घरांतलो म्हाका घरांत भायर मारलो हांवें खंयचो जागो चोयच पडना 2 पाट केल्लो म्हाका
दनपार केलें ना म्हाका घरांत भायर मारला म्हाका लोकांक सांबाळ न्हू लोक म्हणटा मुगे न्हू लोक सदां मुगोडे हांव तुका सांगना न्हायले पासून लोक कांय पर एक मिटींग गेली आगो न्हायले लोक बी बरोबर न्हायल म्हण आमी रोड घालो खंय गेले कामळे ते आमी तेंच हांव म्हणटा तुका म्हणलें आतां परत भिता तूं घरांतल्यान भायर घालतले म्हणून काँग्रेसींतल्यान हांव भिना हांव केन्ना भिना लोक आहले हांव कित्याक भिता हांव लोक आहले भिता लोक आहले तूं पॉलिटिक्स म्हणटा बरें हांव पॉलिटिक्सान जियेता हाल म्हाका सांगलें म्हणटा लोकांक पॉलिटिक्सान रावनाका प्रॉब्लेम ना पॉलिटिक्साचें कितें आरे आमगे पॉलिटिक्साचें हें हांव पॉलिटिक्सान तरी हांव येयलो जायत आज आख्या गोंया विचारपा जाता चर्चील पॉलिटिशन बरो वायट ना तो गोंया पब्लिका कडेन हे सगळे फकीर मुकीर आहाय तेंको न्हू हे थोडे पळय हे हाय जेलसी प्लेस आहाय तेंको न्हू लोकांक विचारपा जाता आज आमकां कितलो लोक हांव गेलोले कडेन कितें म्हणटा बाबा तूं आसूं जालो म्हणटा कितें म्हणटा तें तेका आमचो देंक आहा कित्याक हांव सदां लोकां मदीं भोंवपी म्हाका लोकां देंक आहा लोकांक मदीं देंक आहा बरें पर्रीकर गव्हर्मेंट आतां 1 वर्स कंप्लीट करतले तेज्या परफॉर्मन्सा बद्दल तुजें रिएक्शन कितें चोय हांवें एक पाट सांगलां 10 पाट सांगपा जायना आनी केन्ना सांगपा जाय जाल्यार सांगतलो आतां नाका म्हाका सांगपाक एक पाट हांवें सांगलां आतां दुसरे पाटी आनी एक पाट मेळचे आनी थोड्या टायमान तेन्ना सांगतलो कित्याक हांवें सांगलां पयलें तेका लोकांनी मॅन्डेट दिल्ली त्या आदी सांगलां हांवें तेका मॅन्डेट दिल्या तेका डिस्टर्ब करपाक गरज ना तेका चलोव दी सारकें आहलें पूण जेन्ना तेणें जे फेक सर्टिफिकेट बी म्हळ्यार मातशें तो चुकलो तेन्ना हांवें सांगलें तेका तो चुकलो म्हणून अशें आन्सर दिला पूण पर्रीकर गव्हर्मेंट बरें चलता अशें दिसता तुका आतां लोकांक सांगपा जाय हांव कितें सांगूं शकता लोकांनी हाडूं न्हू तेका मॅन्डेट दिलें न्हू लोक सांगतलो न्हू आतां एम पी इलेक्शना लोक सांगतलो बाबा तुवें गव्हर्मेंट बरो दिला तुगे इलेक्ट केलो गव्हर्मेंट बरो दिलो ना दुसरो इलेक्ट केलो दुसरो इलेक्ट जालो जाल्यार गव्हर्मेंट बरो दिवना अशें जालें ना ओके एक मुख्य मुद्दा आसा लोकायुक्त अपॉयंट केला आनी तेतून एक कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जाल्या की खंयचोय मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टर जर गिल्टी हे जालो जाल्यार ताणें रिजायन करपाक तेका लावचें अशें म्हणून अशें हें म्हणटा पूण लोकायुक्त एक्टा प्रमाणे ही मे रिजायन अशें म्हणटा तुज्या मता प्रमाणे जर मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टर लोकायुक्तान गिल्टी जालो जाल्यार ताणें रिजायन करचें काय ना लोक आतां बील जें पळय हाडलें म्हाका तेजी कॉपी मेळना हांवें पयर मागून हाडली हांव ती चोयतां आनी हांव मागीर तुका सांगता तेजेर कितें करपाचें तुजें पर्सनल मत कितें पर्सनल मत म्हगेलें हिसपान चोय कोण गिल्टी आहा ताका फाशी मेळपाक जाय पूण गिल्टी नासतना फाशी घालपाक न्हू प्रॉब्लेम कितें आसता कितेंशें बील पास करता आसतना म्हाका सुद्दां शील नॉट बी हारी कित्याक लूपल दवरपा जायना तेका मॅस जावपा जायना तिका कित्याक आतां मुगो पावर आहा आतां म्हाका तुवें पावर दिलो म्हणून त्या बिलाचेर हांव म्हाका जाय तें करतलो इट शूड बी जस्टीस एंड डू इट आनी जास्तीच तर हांवें चीफ मिनिस्टरा बरोबर केलें जाल्यार हांव चीफ मिनिस्टर जालो म्हणटा हांव म्हाका तेजो राग आहा हांव तेजो राग काडून उडयलें तेका भितर हें जावपा जायना सो चीफ मिनिस्टर शूड नॉट बी इन हरी शील नॉट हारी शील बी स्टडी हांव जाणा तो स्टडी मदें आमी गोंयांत म्हाका दिसना आनी कोण आसतो IIT पूण तेणें हारी करूं जायना ती कित्याक एक पाटी चुकता मनीस चुकोवं जायना आमी ह्याच मुद्द्याचेर आयची मुलाखत सोंपयता ते म्हणटा PWDन जे मॅस म्हणून गजाल उलयता ती मॅस जावना ते कामा खातीर तांणी हे सगळ्यो सँक्शन्स केल्ले आनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांणी काम केलां दुसरी ताणें एक म्हत्वाची गजाल सांगल्या की जर लोकांक काम केलें म्हणून जर तांकां जेलान वचचें पडलें जाल्यार ते जेलान वचपाक रेडी आसा आनी एक गजाल तांणी क्लियर केली की लोकसभा इलेक्शना खातीर तांणी दक्षिण गोंयच्या सिटा खातीर तांणी पक्षश्रेश्टीं कडेन उलोवणी चालू दवरल्या तांणी सांगलां की काँग्रेसची टिकेट मेळ्ळी जाल्यार ते काँग्रेसी वांगडा रावतले आनी जर मेळूना जाल्यार फुडलें डिसिजन ते मागीर कळयतले With this, we end our interview. You are watching Counterpoint, your own interview series, which we bring to you every Monday at 7:30 and 9:30 p.m. Keep watching Prudent.